सर्वांका कोच्ची कृपूनु स्मिता कामतलो नमस्कार. 21 जून योगा दिवस निमित्त म्हाका योचकेलो आसन प्रस्तुत करतस. आता फर्स्ट एकपाद राज कपोतासन. हे आम्ही वन लेग्ड पिजन पोज म्हणून सांगतात इंग्लिशांत. अंतू पाय स्ट्रेच करचे आणि हात मागशी व्हरून बॉडी बॅलन्स करतात. हाचे मुख्य उपयोग बेनिफिट म्हणजे मसल फ्लेक्सिबिलिटी मेळता तो आणि लोअर बॅक पेन असल्यारी ताजी ना उण जाता. शरीर पूरा बेंड जावन आमगे दृष्टी वैरी आकाशार आसा. हात आणि पाय मागशी एकाएक धरला. हाज नंतर कूर्मासन म्हळ्यार टॉर्टॉयस पोज. टॉर्टॉयस तागेली चिप दुखून भायर येता आनी कशी दिसता की ते एक पोजिशन हे आसन पळोवचें मेळटा. हे एक पोरणे आसन भरती वर्स करून चलता आसा जाल्यार बेनिफीट आशिल्ले निमित्त हे आनी कंटिन्यू जावन वता आसा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. This asana basically align the mental, physical and emotional column of an individual to support overall structure of the body. आता तुम्ही पळोवचे एकपाद शीर्षासन. फूट बिहाइंड युअर हेड. हाका मेन जावन मेंटल पर्सिस्टन्स एंड पेशन्स दोन्ही जावका, कॉन्सन्ट्रेशन जावका आणि तुमगेले बॉडी बेंड जावका सामाची. आता लास्ट तुम्ही का द्विपाद खंदरासन. द्विपाद म्हळ्यार दोन्ही पाय, खांद म्हळ्यार आमगेले भुज म्हणटा ती खांदो. ताजे वयर व्हरून ताजे मागशी व्हरून बॉडी पुरा बेंड करून बॅलन्स करचे एक आसन द्विपाद खंदरासन. तो दोन्ही पाय तुमच्या शोल्डरा मागशी येता. हे आसन आमगे बॉडीक तशिल्ले भरती अंगांक हेल्प करता. किडनी, लिवर, इनडायरेक्ट बेनिफीट भरती आसा ती आसना निमित्त. तशें न्हू योगासनांत एक मुख्य आसन म्हणून काउंट जाता आसा. व्हिडिओ वॉच केलेला धन्यवाद. सगळ्यांक योग दिवसाच्यो शुभकामना. थँक्यू.